नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिन्यासान हांव वनिता नायक सर्व वीक्षकांक स्वागत सुस्वागत करता. उत्तर कन्नडा परमळो हे आमगेल कार्यक्रमाक आजी आमकां सोयरी म्हणून हांगा उपस्थित जाल्याची श्री गणेश शेषगिरी कामत हुबळी. तुमकां हे कार्यक्रमाक स्वागत. नमस्कार. नमस्कार. तर हांगेल एक सांचो परिचय हांव करून दिता, तदनंतर आमी तांगेले उलोवया. श्री गणेश शेषगिरी कामत हुबळीचे जाल्यार उत्तर कन्नडांतू तांगेल हॉटेल उद्यम मुर्डेश्वर होन्नावर हांगा तांणी बरे रितीन चलयत आसाची. तांगेल एक सांचो परिचय करतले मुख्य सांगचे म्हळ्यार तांणी दिवंगत शेषगिरी पांडुरंग कामत हांगेल सुपुत्र. विश्व कोंकणी केंद्राचे कीर्ती मंदिरांतू अनेक कोंकणी साधक प्रतिभावंत समाजान बरे कार्य केलेले जनालय एक फोटो गॅलरी आसा. तातूं दिवंगत शेषगिरी कामत आणि तांगेल अण्णा दिवंगत रंगप्पा कामत हांगेल समावेश आसा. हांगेल बापाय शेषगिरी कामत अतिशय कष्ट करून दोन्ही म्हालगड भाव सुब्राय कामत आणि रंगप्पा कामत हांगेल मार्गदर्शनारी काम सुरू करून मागीर उच्च स्थानार पाविल आसाचे. श्री गणेश कामत तुम्ही बापसूल पावलाचेर पावल दवरनो एक आजी प्रतिष्ठित उद्यमी जावन आसाची. हांगेल मूळ गांव बेंगरे म्हणजे मुर्डेश्वरा लागीं भारी रमणीय गांव, एक दिकान अथांग समुद्र आणि अनेक दिकान गाद्दे. तर श्री गणेश कामत हांनी भाव भयण 11 जण क्रिकेट टीम म्हण इतकी म्हणून तांगेल धर्मपत्नी म्हण बिद्रीची रामदास कामत हांगेल धुव यशोदा कामत. हांकां 2 चिल्ली 1 चेलो 3 जणां लग्न जाल्या आणि हांकां नात्र बी जालेच. तर हांगे कडेन उलयत अशी तांगेले बद्दल उलयत आसतना म्हाका दिसलें तांणी तांगे बद्दल उलोवच किंता तांगेल बापाय बद्दल तांणी चड उलयताची. तांकां तांगे बापाय बद्दल मस्त इतलो अभिमान आसा. त्या खातीर आमी तांगेल बापाय बद्दल तांकां विचारून घेवया आणि कडी तांगे बद्दल उलोवया. तर तुमगेले उद्यम सुरू केल्लो तुमगेल बापायन आणि आज एक तुम्ही बी उच्च स्थानार आसा. तांणी तांगेले जीवन कालांत तो एक बरे नाव करून गेले. तर तो एक प्रवास कशी आशिल्लो अशी आमकां एक सांगा. प्रथम तुमकां हांगा म्हाका आव्हान केले का धन्यवाद सांगता. तशी कोंकणी केंद्राक बी म्हगेले धन्यवाद. हांव शेषगिरी कामतीलो चौथे पुत्र आणि टोटल आमी 11 भितर म्हगेले 9वें स्थान म्हळ्यार म्हगेले पयशे होडी 3 भाव आणि 4-5 भयण्यो आणि म्हगेले नंतर 2 चेडो म्हळ्यार म्हगेले एक भाव आणि एक म्हगेले भयणी अशें आमगेले कुटुंब. म्हगेले बापाय मूलतः बेंगरे भितर जन्म आयिल्लो. ताणें 5th स्टँडर्ड तांकां तागेले एक अभ्यास मुर्डेश्वरांत केले आणि तागेले एक 16 वर्सां प्रायर की 17 वर्सां प्रायर तो हुबळीक आयलो व्यवहार एक करूं काम म्हणून घेवन. बेंगरे अगदी सान गांव उरच्या देखून आमगेले एक कृषी कुटुंब. थंय एक तेंगिना तोट आणि गाद्दे सोळे विंगड कसनेची थंय ना आशिल्लें. म्हगेले बापाले 2 भाव सुब्राय कामत आणि रंगप्पा पांडुरंग कामत म्हणून तांणी ऑलरेडी हुबळींत येवन तांणी एक 2-3 रेस्टॉरंट करून घेवन तांणी एक बरी स्थितीर आशिल्लें. सो फर्स्ट म्हगेले बाप्पा हुबळी येना पडना 1944 तो लाकडा बिझनेस स्टार्ट केला. तेन्ना म्हळ्यार गॅस आनी आशिल्लें लाकडाचे रांदप कडेन करचें आशिल्लें ते विकचे घेवचे अशें करता आशिल्लो. सांजे टायमार ताणें तागेले अण्णाल हॉटेला वचून म्हळ्यार रंगप्पा कामत आनी सुब्राय कामत तांगेले हॉटेला वचून ताणें थंय एक मॅनेजमेंट पळोवचें की तांकां सहाय करची की कॅशार खंयचें काम आसा तें काम एक आसक्तीन करचें आशिल्लें. म्हगेले बापाले आसक्ती पळोवन घेवन 1947 म्हगेले बापा लग्न जावना पडना. म्हगेले मानताना तागेले एक रेस्टॉरंट गुडशेट रोडार एक सान कॅन्टीन आशिल्लें. त्या कॅन्टीन म्हगेले बापा वयसून दिलें मुखार तुगेलें जिवन एका आनीक प्रत्येकाक अनुकूल जाता म्हणून घेवन सांगून घेवन. म्हगेले बाप्पा हो बेंगरेचे तसं एक 10 रुपये घेवन आयिल्ले मनुश्य न्हय. ते कॅन्टीन फर्स्ट एक 10 लोकां भितर ताणें स्टार्ट केलें आणि ओवर ए पिरियड म्हगेले बाप्पान मॅनेज करता आसतना एक 10 लोकांक काम दिवचे संस्थे बृहताकार जावन घेवन वाडोवन साधारण एक 2 ते 2.5 लोकांक आमगेले डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कडेन इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट आणि विंगड
आनी ताणें तागेलें जावन फर्स्ट केलें म्हळ्यार एक रेल्वे एरिया भितर एक 8-10 हजार लोकांक काम करचें एक वर्कशॉप आशिल्लें. थंय एक कॅन्टिनाची एक आवश्यकता आशिल्ली तांगेले सकाळीं खाणाक जेवणाक अशें वटूची. सो तें एक सेंट्रल गव्हर्मेंट लँड थंय खंयचेय परमनंट स्ट्रक्चर अलाव करनाशिल्लें. सो तांणी एक ओल्ड रेल्वे बोगी म्हगेल्या बापाक दिली आनी हातू भितर तूं कॅन्टीन करे, भायर गार्डन डेव्हलप करे, थंय टेबल घाली, छत्री घाली, अशी थंय एक उद्यम बापान स्टार्ट केलें. तशी 1963 तो मेन मार्केट आमगेले दाजवान पेट म्हणून थंय एक 3 माळे बिल्डींग तातूंत एक 2 माळे लॉजिंग आनी एक 2 माळे रेस्टॉरंट अशें थंय एक स्टार्ट केलें. आनी तें आमगेले बापान हेड ऑफिस म्हणून थंय चड बसचें आशिल्लें आनी थंयच्यान ताणें मॅनेजमेंट करचें आशिल्लें. तें रेस्टॉरंट अजून आमी चलयत आसाचे आनी प्रत्येक वर्स आमगेले लक्ष्मी पुजन काम त्या रेस्टॉरंटांतू करचें. आमगेले कर्नाटका भितर मस्त कडेन हॉटेल आसली जे आमी ऑटो लोकांनी अटेंड करचे थंय बापान केलेले जागो म्हणून घेत सांगून. ताजे नंतर ताणें निपाणी तशी बेंगलोर 1963 तो बेंगलोरा भितर प्रथम हॉटेल स्टार्ट केलें वाणीविलास आस्पत्रे येद्राक. तें करतना म्हगेले 2 अण्णा म्हळ्यार देवराय आनी गोविंदराय तांणी PUC शिकता आशिल्ले. बापाक मदत करचे दृश्टीन तांणी शिक्षाक बुदोवंत आशिल्ले बट एज्युकेशन डिस्कंटिन्यू करून तांणी आमगेले बापा वटू बिझनस जॉइन केलें. ताज नंतर म्हगेल्या बापान हांगेले दोग लोकांक मदत आनी बापाले एक परिश्रमान बापान 1 आशिल्ली 2, 3, 4 अशें एक चेन ऑफ रेस्टॉरंट केले. ताज नंतर बेंगलोरा इतले न्हय अशीचे बेळगांव, बॉम्बे, हैदराबाद, कर्नाटका की भायर गेले. हय भायर भायर म्हळ्यार एक महाराष्ट्र आनी एक आंध्रा अशी 2 कडेन आनी बाकी चड कर्नाटकांत तो आनी कर्नाटका हायवेन तो अशें एक बापा चेन ऑफ हॉटेल्स म्हळ्यार कामत रेस्टॉरंट म्हणून म्हगेले मानताना कामत हॉटेल्स म्हणून डेव्हलप केले आनी म्हगेल्या बापान कामत रेस्टॉरंट म्हणून केलें. आनी आमी मोठू जॉइन जावचे किंता पयलें बापाले एक मूल उद्देश म्हूण म्हळ्यार आमगेले रेस्टॉरंट एक प्युअर व्हेजिटेरियन म्हणून उरता. थंय कसं एक नॉन व्हेज ना तुमगेले बार मद्य असल खंयचे एक अलाउड ना. आनी तो बापान एक आमगे एक लक्ष्मण रेखा घाल्लो. आमी आज बापान वचून घेवन एक 20-25 वर्सां लेगीत जाल्या. आमी तो लक्ष्मण रेखा अजून पार केला. आमी प्युअर व्हेजिटेरियन ग्रुप म्हणून घेवन आमी अजून कर्नाटका भितर फेमस आसाचे. अशें बापान तागेलें जीवन करतना आनीक हॉटेल उद्यम करतना बापाक एक सोशल एक्टिविटीज मस्त करचे आशिल्ले. बापान आमगेले एक अलंकार हॉटेला भितर एक 12 नंबर रूम म्हणून आशिल्लें. तें एक डॉर्मेटरी टायप. आमी बाकी वटू कस्टमराक रूम दिल्यार त्या हॉट रुमा भितर एक 7-8 लोकांनी उरच्याक शकता आशिल्ले. आनीक 1960-70 तनकाचे आमगेले भटकळ, कुमटा, होन्नावर थंय खंय कॉलेज नाशिल्लें. कोणी तरी एक B.Com शिका जाल्यार इंजिनियरींग शिका जाल्यार मेडिकल तांणी हुबळी येवंक आशिल्लें. इंजिनियरींग मेडिकल स्टुडंट हुबळी येवचें आशिल्लें. सो बापान कसं करचें आशिल्लें की म्हळ्यार हे पुअर स्टुडंट कोणी आयले तांकां थंय आमगेले त्या 12 नंबर रुमार राबोवचें. तांकां सकाळीं जेवण, दनपार जेवण, रात्री जेवण अशें वटू फ्री ऑफ कॉस्ट खंयचे एक चार्ज करतना. आनी थंय राबता म्हणून तांकां आमगेले खंयचे हॉटेला काम बी सांगचें ना. तांकां एक बरे मर्यादेन तांकां पळोवन घेवन थंय राबिल्ले लोक मस्त लोक इंजिनियर्स, डॉक्टर्स, बँकां भितर कामां सरवले. म्हाका बी एक उडगास येता आसा. म्हगेले एक संबंध तांणी थंय BVB कॉलेजान इंजिनियरींग करना कामत हॉटेलाचे जेवण मागीर गरीब परिस्थिती तांणी आज अमेरिकेन एक बरे हजार आसाची आनी एक 15-20 वर्सां म्हाका तांणी म्हणलें म्हाका मॅच आसता तांकां म्हण. पण ते नाशिल्लें तांणी दशेशगिरी कामात रंगापा कामात तांणी नाशिल्लें. पण तितलें तांकां तो बरे उडगास आसा कोण जेवले राबले हे एक त्या वेळार ही जरूरत असताना उपकार केलेले विसरनाचे. आनी म्हगेल्या बापान एक कॅश डोनेशन दिवचे किंताचे खंयचे एक फंक्शन आसल्यार तांकां जेवणा अरेंजमेंट करचें आयिल्ल्या लोकांक आतिथ्य करून घेवन म्हळ्यार ताका ते हाजेर म्हळ्यार एक तृप्त जावचें म्हळ्यार जेवण केलें मनीस तृप्त जाता. बाकी खंयच्यान तितले एक तृप्ती मेळना. आनी तुमगेले व्यवसाय बी तोचीच तेंचे. आनीक आमगेले घरल्यागे म्हगेल्या आमाक कुकींग म्हळ्यार तेगेले आतां कितले लोक घेवन जेवण खाण करून घेवन गेल्ले. आनी हे म्हगेले बापा एक 20 वर्सां तनकाची आमगेले समाजाचे प्रेसिडेंट म्हणून आशिल्लो. थंय एक एक्टिव्ह पार्टिसिपेशन करता आशिल्लो. तशींचे हॉटेल ओनर्स असोसिएशनांत बी एक 15-20 वर्सां ताणें सर्वीस केल्या आसा. आमगेले हॉटेल ओनर्स असोसिएशनाक तेन्ना बिल्डींग नाशिल्लें
सो त्या ऑफिस आमगेल्या हॉटेलां भितरचे ते आई लोकांक खाण जेवण नाजाल्यार तांगेले एक प्रॉब्लेम सॉल्व करचे अशें एक ऑफिस आमगेले बिझनसा पुरती न्हय ते सार्वजनीक लोकां पर्यंत ते एक ओपन शे आशिल्ले अशी ताणें तागेले जिवन हें केलें आनी ताजे नंतर आमी कशी कशी व्हड जाताची एकेकल्यांक 4-5 हॉटेल्स एस्टॅब्लिश करून गेलो थंय उठ लोकांक इंडिपेंडंट घर करून गेलो एज्युकेशना हे उट्टू देवन गेलो आमकां एक आदर्श एक दाखोवन दिला आता तुमगे बाप्पा खालारी गदग रस्त्यार कसकी एक डब्बा कॅन्टीन म्हणून आशिल्लें म्हणून आयकलां ते ताचे बद्दल एक थोड सांगा ते डब्बा कॅन्टीन म्हळ्यार बाप्पान केलेलें फर्स्ट कॅन्टीन ते आता ते सांगेल रेल्वे हांत भितर थंय एक परमनंट स्ट्रक्चर अलाउड ना जावचें देखून ताणें आमकां एक ओल्ड बोगी अलॉट केल्ली तातूंत भितर म्हगेल्या बाप्पान रेस्टॉरंट स्टार्ट केलें ते कालक्रमेण ते रस्ट खायना पडे थंय एक शेड आयलें ताजे नंतर थंय एक ओल्ड बिल्डींग बी बांदलें आमी बट लोक ते पयलीं डब्यान तुरच्या देखून ते बिल्डींग बांदलें तिके डब्बा कॅन्टीन म्हणून एक मोगारे आपयता आशिल्ले अजुनू आसा आनी ते 11 मंथ एग्रीमेंटा हाजेर कंडिशनार आयच्या डेटाक ते 75 वर्सां ताका हा म्हाका 60 वर्सां म्हगेल्या पयशे 25 वर्सां होड हॉटेल ते एक आमगेलें मूळ हॉटेल म्हूण आमी तशींच ते मेंटेन करत आसा तर तुम्ही आता तुमगे बाप्पा नंतर तुम्ही व्यवसायांत आयले आणि तुम्ही अनेक समाज कार्य केला तर ते इस्कॉन देवस्थानाचे कसकी अन्नदानाचे एक कार्यक्रमात तुम्ही सहभाग घेतिल्ले म्हणून हांव आयकलां ताजे बद्दल एक थोड सांग ते इस्कॉनाचे एक मिड डे मील स्कीम म्हणून घेवन आसा अक्षय पात्रा म्हणून ताका आमगेले मोहनदास पै मामन मस्त एक ताका ताका एक शेप दिवच्या ते एक प्रारंभ करच्या तांगेले मस्त एक अनुदान तंत्र आसा फायनान्शियली आनी बाकी ओट्टू प्लॅनिंग गव्हर्मेंटाला ताणें ओट्टू उलोवन घेलो ताजेर मस्त लोकांक एक पुअर स्टुडंट्स तांकां जेवण खाण अशें एज्युकेशन सोडत उरताचे आमगेले इंडिया भितर शिक्षण कोणाकूच चुकचे ना म्हणून एक उद्देश आना आतां एक पोट भरता म्हणा पडना पुअर कोणकी घर काम करता उरताचे आणि आता गव्हर्नमेंटान स्कीम काढल्या स्कुलांत जेवण दूध पहिले ते नाशिल्ले हे अक्षय पात्र एक इस्कॉनाच्यान केलेले प्रोग्राम तो हे म्हाका आमी प्लॅन करूं आमगेले एक मूळ हॉटेल म्हळ्यार गदर रोड कॅन्टीन आसता ते पयलीं डब्यार चलता आशिल्लें कडे शेड केलें कडे व्हड बिल्डींग बांदलें आमी ते व्हड बिल्डींग बांदना पडना ते बिल्डींग पळोवन लोकांनी भितर येवचें ना हांगा गेल्यार मस्त कॉस्टली उरच्या पुरो फूड म्हणून आणि एट द सेम टाइम भायर मस्त कॉम्पिटिशन स्टार्ट जालें रोड सायड आमगेले एक 20 रुपयाचे आसल्यार भायर 5 रुपयाचे मेळटा अशें आमगेले सेल्स कमी जाता गेले कमी जाता जाताची हांव एक म्हगेले मॅनेजमेंट आशिल्लो तांचो ते मूळ हॉटेल म्हणून घेवन आतां प्रत्येक लोक व्यापार करचे तांकां कांय तरी कमोवता बट हांव मूळ हॉटेल म्हणून घेवन ते मेंटेन केलें प्रति म्हयने वचून हांवें हातांत तुलें दिवचें थंयचे पगार थंयचे भाडें अशें ओवर 15 years म्हाका युजली एज पर बिझनस प्रिंसिपल खंयचे तरी लॉस जाल्यार आमी सोडून दिवका ना क्लोज करका बट आमकां ते आमगेल्या बापान केलेलें मूळ ते थंय तशें हें करचें ना नेग्लेक्ट करचें ना म्हणून ते आमी आमगेलें कर्तव्य करत गेले एक दीस म्हगेलो आम्मा ते हॉटेल पळोवचे आयले तेन्ना थंयचे पळोवन गेलो आमी एक कालाक ह्या हॉटेलाच्यान आमगेलें सर्व कुटुंब चलता आशिल्लें रेल्वे डब्या निमित्त आज तूं म्हयने हाण घेवन हातान तुलेन घालता आसा हें अशें समने हांगा कांय तरी एक करका एक बरें काम करका आनी वापस तें पयलें आमकां कसं एक तें अंत भितर वैभव आशिल्लो तें करका म्हणून म्हगेलें आमान अशेंच एक बेजारान सांगलें म्हाका अशें आमगेले देव कुलदेव देवकी कृष्ण गोवा आनी आमान सांगिल्लें का आमकां सदां कृष्ण परमात्म्याची आमगेले मदत आयलो तें कशें की म्हळ्यार त्याच्या वारां भितर बेंगळुरूच्यान एक इस्कॉन आसा आमी आमगेले रथयात्रेचे डोनेशन एवरी इयर हुबळी भितर रथयात्रा जाता ताका उठूलाकाले तांणी डोनेशन येता ते डोनेशन आयले म्हगेले आम्हाला एक उतरां आजवेल्यान हांवें म्हाका एक आयडिया आयली तांकां एक विचारलें तुमी बेंगळूर उठूची अक्षय पात्र स्टार्ट केल्या हुबळी कित्याक करनाचें म्हणून तांणी म्हणाले हुबळींत आमगेलें देवस्थान जेवता आसा आमी ताजे नंतर करताचें म्हणून सो देवस्थान तुमगेलें केन्ना जाता म्हणून विचारलें तें जाग घेवका म्हणून सो जाग घेवन देवस्थान करचें म्हळ्यार तुमकां 5 ते 10 वर्सां वता
तुम्ही इमिडिएटली अक्षय पात्र हांगा करचे आसले रे हांव म्हगेले कॅन्टीन ताका तुमकां कशें तशी कन्वर्ट करून घेवन दिता आमगेलें एक मूळ हॉटेल आहा थंय एक अन्नदान जेवो म्हणून एक तांकां प्रपोजल दवरलें ते तांणी बेंगलोर मधु पंडित दासालेक सांगलें नेक्स्ट वीक तांणी आयले तांणी पळयलें कडे रेल्वे जागा उरच्या देखून आमी रेल्वेचे परमिशन घेतलें तांणी बी हांकां सहकार दिलो ताका समजावन सुधा मूर्ती हुबळीची हुबळींत कसं नाही केल्यार तिगेलें एक व्हड अनुदान आसा तिणे इस्कॉनाचे इमिडिएट एक 50 lakhs इनिशियल तें एस्टॅब्लिश करच्याक तिणे मदत केली आनी प्रति वर्स 25 लाख एकाना 5 वर्स तांकां तिणे एक मातशी एक धैर्य तांकां इतलें दिता पण तुमी हे स्किमा बरे रितीन करता म्हणून अशें आमगेले एक 10-15 वर्स लॉस आसले की आमी सस्टेन केलेलो हॉटेलांत तो फर्स्ट 5,000 लोकांक जेवण स्टार्ट जालें नेक्स्ट एक 15 दीस नंतर 10,000 15,000 अशें करून गेलो विदीन 6 मंथ भितर ते 5,000 जेवणाच्यान 1 lakh मील आणि ते एंटायर धारवाड लोक जेवत आशिल्ले म्हणजे धारवाड डिस्ट्रिक्टान तो 250-300 स्कूल उरच्या बरो रेडियस ऑफ 70-80 किलोमीटर ताका एक 25 तांणी ट्रक्स दवरले इस्कॉनाच्यान तांत भितर बोरून सकाळी 3 घंटे कुकिंग स्टार्ट जाता आशिल्लें आनी बाय 11 घंटे भितर ओट्टू स्कूलाक डिस्ट्रीब्यूट जाता आशिल्लें तांणी जेवण जेन्ना आपण वापस आनी तितले आयदनांक हाड घेनो वॉश करून घेनो नेक्स्ट डेच्यानी वापस तयार करता अशें एक 2 ते 2.5 वर्सां ते इस्कॉनाचे एक मिड डे मील स्कीम आनी तो आमगेले भाग चडना आमी बरे तांकां जागो तांकां इलेक्ट्रिसिटी वॉटर आनी तांकां कसं थंय अवश्य पडटा पॅकिंगाक एक थोडो जाग कम कळल्यार ताजें एक एक्सटेंशन करून दिवचें अशें एक आमकां एक देवाल सेव करच्याक थंय एक अवकाश आलो तांणी सोड वतना पडन वापस आनी आमी तितलो खर्च करून आनी वापस रेस्टॉरंट करून गेलो आतां ते रेस्टॉरंट म्हगेले अण्णाल चलयत आसा 75 years कंप्लीट जालें आता तुम्ही मूळ बेंगरे गांवचे पण हांव तावळी परिचयान सांगिल्लें ते बेंगरेन तुम्ही 2009 तो कसं गोविंद गोशाला म्हणून केले म्हणून आयकले ते विचार कशे आयले तुमकां गोविंद म्हळ्यार म्हगेले दुसरे अण्णा गोविंदराय म्हणून गेला तो बेंगलोरा उरता आशिल्लो आनी हांवें बापान आसतना म्हाका 2 रेस्टॉरंट म्हळ्यार एक होन्नावरान तो आनी एक बेळगांवां भितर अशें 2 रेस्टॉरंट म्हाका फर्स्ट जबाबदारी दिली बापान ते दोनी हॉटेल केल्ले म्हगेले अण्णान आमी डायरेक्ट येवन घेवन थंय मॅनेजमेंटा बसले आमी कसले कश्ट काडनात सो एक रेडीमेड फूड बॉक्स कशें जाता तशें आमकां रेडीमेड बिजनस आयले अण्णा निमित्त आनी बापान निमित्त सो ताणें थंय बेंगलोरां भितर एक 150 गाय एक 10 एकर जागा आमी भितर घेवन माचे व्हडले म्हळे कडेन एक 150 गाय दवर घेवन थंय फ्रेश दूद आयिल्लें तें आमगेल्या हॉटेलाक वापरचें अशें करता आशिल्लो कालक्रमेण आमकां तें मेंटेन करून घेवचें आसलें म्हळ्यार लेबर्स तातूंत नंतर मस्त गायो दूद दिनांची ताका पोसका तें आमकां भायल्यान हाडचें चीप पडटा आमी प्रोडक्शन करचें कॉस्टली जाता आनी आमी उठून नौकरा वयरच्यो लोकां पडटा सो तें क्लोज जायना पडटा तो केन्ना म्हणटा आशिल्लो आमी गाय दवरका म्हणून आनी आमी सान आसतना आमगेले घरा मागशी बीचे 10-12 गाय आशिल्लो बेंगरे भितर गाय आशिल्लो हांव आमगेले रंगप मानतालचेल्लो देवकी कृष्ण म्हणून ताणें थंय गोशाल केल्ली बट हांवें बेंगरे भितर आमगेले होन्नावरान एक मुर्डेश्वर हॉटेल उरच्या देखून म्हगेले एवरी वीक एक फ्रिक्वेंट ट्रीप उरता घराच्यान आमी वता आसतना ते आमकां गोशाले दांटून वचका पयलीं हांव वतना आशिल्लो कडेन म्हाका एक प्रेरणा जाली आमी हांगा कोडके आसा ते डेली एक आमी एका गायक पळोवन वचका म्हणून ते पळोवच्या स्टार्ट जायना पडे स्लोली आमगेले इनवॉल्वमेंट स्टार्ट जालें तशें एक आमगेले अण्णाल्यान एक मालगड्याल उडगासाका थंय गायी दवरला आसा तांत एक आमकां मस्त एक प्रॉफिट म्हणना म्हळ्यार तांत भितर कुर्ड आसाची कुंट आसाची तातूंत नंतर ओल्ड एज आसाची बैल उरताची बट आमकां थंय आशिल्ले गोबर आनी आमी थंय आजू बाजू आशिल्ले रईत लोकांक दिवन गेलो तांणी एक केमिकल वापरचे बदलाक आमगेले गोबर वापरून घेवन एक सावयव कृषी म्हणटा म्हळ्यार एक जमिनीचे आमी एक ताजे हे राखून घेवका सत्व उठो वायट जाताचे अशें ते तांणी गोबर व्हेल्ल्याक तांगेले हात भितर जाल्यार भाताचें तण ते हाडून तांणी म्हळ्यार आमी न्हय अशें थंय आजू बाजू गांवचे लोक बी तांकां इनवॉल्व जाले आनी भटकळ लागीं उरच्या देखून मस्तितले गायो ते स्लॉटर हावसा वताचे आमी थंय एक थोडे लोकल मेंबरशिपार आमी एक टीम वर्क केलें खंय तरी तसले इलिगल ट्रक मूव जावचे आसल्यार तें दवरचें पुलीस कंप्लेंट दिवचें
तांत भितर आईल गायो थोडे आमगेले गोशाले पेटताचे थोडे थंय आमगेले फ्रेंड एकलो धेनू आतिथ्य म्हूण आसा ताण बी एक 100-150 गाय दवरले आसा तो थोडे घेता चड असल्यार रामचंद्रपूर म्हणटा थंय पेटोवचे अशें काम आमगेले म्हणटा काम एक काम करत उरता आनी आमगेले हॉटेलाक आनीक गायक मस्त एक संबंध आसा आमकां कसले एक हॉटेलां भितर आमी विका म्हळ्यार फर्स्ट एक च्या देवका म्हळ्यार ताका फर्स्ट दूध जावका दही जावका तूप जावका आनी भुमी भितर खंयचे एक बेळे एक गायची शेण पडना ते बेळवताचे आमगेले ताजेन आमगेले धंदो चलता सो एक आमगेले एक हावस बापसूक एक कशें आमगेले एक धर्म उरता पळोवन घेवचें ओल्ड एजार तशें एक गोसेवा करची बी आमगेले प्रत्येक मनशाले धर्म आसा आनी आमगेले कुलदेव बी देवकी कृष्णाक गाय म्हळ्यार मस्त प्रीती अशें आमी एक तें गायेचें मेंटेन केलें आमगेले एक 7-8 व्हरायटी गीर कोंकरेज मल्नाड गिद्दा हल्लीकार शायवल म्हणे अशें देसी आकडाचे एक तळी नांव तें तसले एक 10-12 तळीचे आमगे लागी गायो थंय आसाची आनी खंयचेय गायक आमी बांदून दवरचे ना आमगेले एकरगटल्यान जाग आसा तांकां फ्री सोडचें तांकां एक शेड आनी एक वॉटर आनी तांकां टायम टू टायम फूड थंय एक केअरटेकर एक हाऊस अशें दवरून एक तें सान प्रमाणात करत असायचे आम्ही सान प्रमाणात करचे बी आज मस्त बरे कामांची मेळनाची ताका आमी जेवणा बसकेन पयले एक पंत व्हॉट्सएप कॉल करूंक येनो तूं गायक जेवणा घाले अशें आमी क्रॉस चेक करता आता कॅमेरा सीसी कॅमेरा घाली इंटरनेटार रेग्युलर पळोवप तशी फॅसिलिटी आमी करत आसात तशी आता आमी पळयल प्रकार तुमगेले साधारण खंयचे हॉटेला भायरी हँडीक्राफ्टाचे एक दुकान उरता ते खंयचे उद्देशान किंवा तो विचार केन्ना येयलो तुमकां म्हळ्यार आमगेलो मूळ गांव बेंगरे उरच्या देखून थंय बेंगरे गांवां भितर लेबर फोर्स समजता म्हळ्यार आतां एक चेले चेडवां स्कूल कॉलेजान आपणें लग्न जावन पासून तांणी कामां वता तांकां काम म्हळ्यार एक फिशींग टायल फॅक्टरी कॅशो फॅक्टरी नाजाल्यार हे मोगरे कळ ताचे कल्टिवेशन करतात हे इतलें सोडल्यार थंय बाकीचे चड हे नाशिल्ले आतां एक टुरिझम डेव्हलपमेंट जावन आतां मस्त इतले ऑपॉर्च्युनिटीज आसात हांवलोचे एक 20 वर्सां मागशीची खबर थंय एक केरळाच्यान एकलो मॅथ्यू म्हणून एकलो येयलो ताणें आमगेलें थंय एक देवस्थान आसा देवस्थाना लागींच थंय एक शेड घालून घेवन ताणें कॉटेज इंडस्ट्री स्टार्ट केल्या हे लावंचा म्हणून एक बेर येता मुळ्याहाळो बेरो म्हणटा आमी कन्नडान ते ताजी कॅप करचें म्हळ्यार तें एक तंपूरता एक वता भितर तुमी एक 3-4 तास रावले की तुमकां एक हीट फील जायना तसले एक नॅचरल मटेरियलचे कॅप्स तातूंत स्लीपर्स आनी पेन स्टँड डेकोरेटिव्ह आयटम्स बॅग्स आनी हे भाताचे तोरण करताचे घरा येद्राक एक असं लोटूचे ताण त्या सान गांवां भितर एक 100-120 चेल्यांक काम दिवन इंडस्ट्री स्टार्ट केली आतां इंडस्ट्री स्टार्ट करची व्हड न्हय प्रोडक्शन करची बी व्हड न्हय ते केल्लेलें प्रोडक्शन सेल जावका सेल जायना जाल्यार ताका नेक्स्ट मंथाक ताका पगार दिवच्याक थंय दुड्ड उरना ती इंडस्ट्री कॉलेप्स जाता त्या टायमार आमी ताका एक फर्स्ट एक आमगेले एक रेस्टॉरंटा भायर आउटलेटांत एक शॉप दिलें ताका थंय आमकां बरो व्यापार बी जावचो लागलो ताका बी एक कॅश रोटेशनाक हे मेळ्ळें कडेन म्हगेले अण्णाले घेवन एक भावाले घेवन उलोवन घेवन आमगेले खंय आउटलेट आसा उट्टू तांकां एक आमी शॉप्स म्हणजे ते शॉप्स मॅनेज करचे आमीची सेल करून घेवन आमी एक सम पर्संटेज दवरून घेवन आमी आमकां प्रॉफीट बी जाता तो बट प्रॉफिटा पयशी मेन उद्देश म्हळ्यार आमगेले गांवाले आशिल्ले चेल्यांना तांगेले एक जीवन उपाय तांगेले हावस बाप सोडून कोणाले घरा कामां पयलीं मस्त लोक येता आशिल्ले घर कामां म्हणून घेवन आमगेले बेंगरे होन्नावर ते सायडा चेल्ल्यो एक एज्युकेशन जेन्ना आपणें लग्न जावन पासून कोणाले घरल्या राबून काम करत आशिल्ले आज खंय कामां जन मेळना बट आमकां एक सॅटिस्फॅक्शन कसं म्हळ्यार आमगेले सरावंडींग आशिल्ले एक चेडवांक काम मेळ्ळें अशें ते एक सॅटिस्फॅक्शन प्लस एक एट्रॅक्शन ते बिझनसाचें तुम्ही तुमगेले बापायले बिझनेसान तो उद्योगान तुम्ही जॉईन जाले आत्ताची परिस्थिती अशी आसा की साधारण चेडू शिकून भायर कामा वताची फॅमिली बिझनेस जॉईन करचे कमी दिसून येता उठूनय जाल्यार एक आबान बापायन कश्ट करून केले बिझनेस चेडू मुखार कामा भायर गेले देखून ते वाइंड अप करचे पडता अशी परिस्थिती आयला तर त्याच्या बद्दल तुमकां कसं दिसता
आता एक म्हळ्यार चेडूं शिकून उरताची तांकां आमी एक पॉझिटिव्ह म्हळ्यार आतां म्हगेल्या बापान म्हाका सांगलें की म्हळ्यार 16 वर्सां की 17 वर्सां आसतना हांव कॉलेजा वतना म्हाका आपयलें तुगेलें कॉलेजा टायमींग खंयचें म्हळें तें सांगलें हांव टायम. सो 4 घंटे नंतर तुका रात्री तांकां फ्री उरता तो टायम तूं वेस्ट करचें ना. 1-2 तास आमगेले गल्ल्यार बसून गेलो तें उठून तूं काम करका तशें सकाळीं 1 तास करका आनी तें रेग्युलर उरका. आनी हांव आनी नाशिल्लें तेन्ना समज जबाबदारी पळोवका म्हूण गेलो म्हाका प्रेरण केली. आमी बापान सांगलें म्हणून वचचें हॉटेलाक कडेन बापान कसं करचें की म्हळ्यार तागेले फ्रेंड आयिल्ले तेन्ना आजी 3 हॉटेल म्हगेलें पुतू पळोवंक येता म्हाका मस्त टेन्शन कमी उठू जबाबदार तोच घेता म्हणून अशें ताणें एनकरेज करचें. ते आमकां आयकून आमकां आनीक होम असो बापाक खंयचें टेन्शन ना म्हगेले निमित्त एक बरें एक सर्वीस जाता असो अशी एक म्हालगड आनी चेडवांक तांगेले फॅमिली बिझनसा येवच्याक एक प्रेरण करता. आतां मस्त कडेन कसं जाता की म्हळ्यार आमी एक वेव्हार केलो उरता वाडयलो उरता वेव्हार प्रत्येक लोकांक तांगेले वेव्हार सोडून घेवन विंगड लोकल वेव्हारा वयर दोडो. आमगेले वेव्हारा मस्त कश्ट तागेले वेव्हारा काही कश्ट ना आमकां प्रॉफिट कमी ताका प्रॉफिट मस्त आसा. तो कितलो गोळता तो कितलो प्रॉफिट करता कितलो लॉस ते ताका गुतो तागेलें दूरद बेट्ट कण्णी घेवन वडना गे म्हणलें म्हणकीचे उट्टू लोकांक विंगड लोकल बिझनस अट्रॅक्शन आनी तांणी आतां एक आमी घर बांदलें आमगेले बिझनस प्रॉफिटान तुलें बांदलें कार घेतलें घरा भितर भांगर आसा आमगेले एक लक्झुरी हे प्रत्येक आमी आमगेले बिझनसान तुलें कमेलो उरता जाल्यार बिझनस म्हण कडेन प्रॉब्लम बी उरता. प्रॉब्लम आशिल्ले तेन्ना तो घरल्याक बशिल्ले तेन्ना जेवण करतना बायले लेगे प्रॉब्लम मात्र सांगता आमगेले बिझनस कांय प्रयोजन ना स्टाफ मेळना प्रॉफिट कमी जालें कॉम्पिटिशन चड जालें हे ಒಟ್ಟು प्रॉब्लेम सांगता उरतुची तो खंयचे निमित्त सुख भोगता असं म्हणून ते सांगना ही प्रॉब्लेम सान चेडूं आयकताची तांकां ते मात्या बसता सान आसतना आमगेले फॅमिली बिझनस उपेग ना आमी व्हड जाना फुडें विंगड कांय तरी करका म्हणून. आणि एक अशी बी दिसत उरतले पळय बाप कितलो कष्ट काढत आसा त्याच्याकिंत जॉब बरे अशी बी हय ते बट आमी ते एक एस्टॅब्लिश्ड आशिल्ले कडेन एक आतां एक बाप एक एज जाता त्या टायमार तागेले यंग चल्लो आतां ओल्ड लोक कॉम्प्युटर शिकिल्ले उरनांचे आनी तांकां ते इलेक्ट्रॉनिक मिडियान तितले सेट जाल्ले उरनांचे तांकां एक यंग ब्लडाचो यंग चल्लो तांकां एक सपोर्टा मेळ म्हळ्यार त्या बिझनस आनीक चड एक्सपांड करत. बरोबर. आनीक फॅमिली बिझनस केन्नाचे आतां म्हाका हॉटेल हांव कॅटरिंग कॉलेजाक गेल्ला बट म्हाका हॉटेल उद्यम सरळ जावन आयलें. आतां तुका एक एग्जाम्पल सांगचें म्हळ्यार म्हगेलें एक अड्डे सोर्स तिका त्रयी म्हूण एक दीस म्हगेले आयले आनी 500 रुपया म्हाका दिली तिका कोण की गिफ्ट दिले घेता ते दिवन आबू हे म्हगेले अकाउंटाक घाली म्हणून म्हाका आश्चर्य जालें एक अकाउंट म्हणलें एक आसा म्हणून कशें कळ्ळें काय म्हणून कडेन हांव क्युरियोसिटी तिका विचारलें तुगेले अकाउंट खंयची बँक आसा गो म्हणून कॅनरा बँक आसा म्हळ्यार रे आमी उरलेले हाजे ना तांकां ते पयशे असले अकाउंटाक घालका. आतां आमगेले घरल्यागे डेली सकाळी कोणी तरी येताची उलयताची ते उठ्ठू ताणें रजिस्टर करत त्याचे आमी म्हणटा पळय चेडवा मुखार कसन उलोवचना म्हणून. आतां एक बरो संगीतकार आसलो रे तागेले चल्लो कसं शिकना अशी संगीत ताका सुरळीत जावन येता ते सद्दां कानार पडटा कडेन रे ते मुखार कसं की म्हळ्यार तांगेले एक इंट्रस्ट आतां एक लोकांक तांणी फॅमिली बिझनस सोडून गेले विंगडाक जाताची शायन बी जाताची ते तांगेली इंडिव्हिज्युअल कॅपॅसिटीर वता. आतां कामत हॉटेल म्हण भितर रुची आनी सुची म्हणटा पळय ते हायजीन ते गुतस सर्वांक पण ते करका लेगी मस्त इतले कश्ट करका पडटा. तर तुम्ही तुमगेले ओटो सिक्रेट्स आमकां सांगचे नाका पण तुम्ही साधारण कसं मेंटेन करता चितले नाही आमगेले मूलतः एक बापान एक आमकां स्टँडर्ड घालून दिल्लो आसा खंयची टायप च्या जावका कसन कॉफी जावका च्या मात्र कामत हॉटेलांत एकन म्हणून म्हणजे ते आमकां च्या पाल्लो खंय जाता थंयच्यान डायरेक्ट आमी लॉट हाडयताचे आनी 3-4 सॅम्पल पळोवन ताका एक मिक्सिंग करून म्हगेलो बाप पयलीं म्हणटा आशिल्लो एक च्या करची म्हळ्यार वेरायटीज ऑफ च्या पाल्लो उरता एक च्या पाल्ल्यान तो बरो कलर मात्र येता ताका फ्लेवर उरना आनेक च्या पाल्ल्याक फ्लेवर उरता आनेक च्या पाल्लो थिक लिकर येता सो ते प्रपोर्शनेटली ब्लेंड करून घेवन आमगेले एक स्टँडर्ड आहा ताका बरें दूद घाल घेवन आनी एक कपाक कितले ग्राम च्या घालका च्या पाल्लो कितले साखर घालका अशें एक स्टँडर्ड आमी सेट केल्लें आसा.
ते एक तलेंतरांतर म्हणटा पळय ते ओवर ए पिरियड आमगेले आशिल्ले स्टाफाची ते कंटिन्यू करून व्हरता आनी खंयचे एक उद्यम करपाक जाल्यार तातूंत मेन एक मॅन पॉवर तांगेले एक निश्ठा तांगेले एक मेहनत म्हणा जावं ताणें एक स्वामी भक्ती दवरली तांगेले म्हणून एक हॉटेला चंद करून पळोवन गेल्यार थंय प्रत्येक बरें उरता आमी वयल्यान सुपरविजन करताची तें उठोल विंगडा बट थंय आशिल्ली सिब्बंदीना एक बरे कश्ट काणगेन काम केले कडेन त्या स्टँडर्ड मेंटेन करच्याक आमकां अनुकूल जाता. आता तुम्ही प्रत्येक म्हाका दिसता हुबळीन तूं मुर्डेश्वर होन्नावर अशी विंगविंगड गावांत हॉटेल आसाची विंगविंगड कडे तुम्ही लक्ष दिवन व्यवस्थित रितीन बरे रितीन करता आसाची तर ताज्या वेळेला शिकच्या हाडना लोकांना की कशी कर का म्हणून तुमगेल्या इतलें उलयले नंतर थोडे लोकांक प्रेरणा मेळ्ळी उरतली. तुमगेले थोडे फोटोज आमगेले हांगासाची ते हांगा स्क्रीनार दाखयता ते खंयचे संदर्भ म्हणून तुम्ही आमकां सांगा. हे तुमगेले म्हगेले अम्मा सरस्वती आनी बाप्पा शेषगिरी कामत हे फर्स्ट आमी स्टार्ट केलेले डब्बा कॅन्टीन तोची रेल्वे डब्बो आनी लॅम्ब्रेटा स्कूटर म्हगेले बाप्पाले हुबळीन फर्स्ट 1953 मागीर ते अशे भितर तानिपीच्या भितर आमगेले टेबल चेअर्स उठो उरता आशिल्ले ते बिफोर ओपनिंग अशे ओटे एक स्टाफान राबून घेवन काडलेले फोटो ताजे मुखार कडेन एक गार्डन डेव्हलप करून घेवन थंय चेअर्स आनी एक छत्री आनी घालून घेवन ते एक्सपांड करून हे बाप्पान स्टार्ट केलेले कामत रेस्टॉरंट म्हणून होन्नावरान तो नॉर्थ केंद्रा भितर फर्स्ट हॉटेल 1984 स्टार्ट केलेले आनी म्हगेले नांवार फर्स्ट प्रोप्रायटरशीप बापान केलेले हे हॉटेल होन्नावरान हे एक्झिक्युटिव्ह म्हणून आम्ही एक जागे घेऊन आमगेले ओन बिल्डिंग बांधले युजली आमगेले ओटूची रेंटल प्रॉपर्टी उरता हे एक आम्ही ओन प्रॉपर्टी केली हे होन्नावरान आसा मेन सर्कलान. हे रेल्वे डब्बा कॅन्टीन रेनोवेशन करना पडना मेगेल मांत रंगप्पा कामत तांणी एक ओपन करता ते काढलेले पिक्चर आहे तावळी दाखयले ते डब्बा आशिल्ले बिल्डिंग केले ते बिल्डिंग करता हे त्याची हॉटेलां भितर आमी अक्षय पात्र किचन केले तेन्ना असल हडोड्डांत भितर कुकिंग जावन येद्राक ते कंटेनर्स तांत भितर सांबार रायस उट्टू बोर घेवन ते स्कुलाक वता आशिल्ले ताजे एक पिक्चर. ओपनिंगाक सुधा मूर्ती आयिल्ली तो बाजून आशिल्लो वायके दास म्हणून तो ते प्रोजेक्टाक इन्चार्ज आशिल्लो म्हापशी म्हगेले अनंतराय अण्णा तो राबिल्लो आसा. तुम्ही आम्ही प्रत्येक हॉटेल करता आसतना आमगेले देवाले प्रसाद घेवन तशी गुरुवारेले आशीर्वाद घेवन तांगेले एक बरो मुहूर्त काणगेन आमी एक हॉटेल प्रारंभ करचे आमगेले एक पद्धती. हे तुम्ही विचारले गोसेवे बद्दल म्हगेले बाप्पा कालान दवरून बाप्पान बी सुमार गायो घरलेगे बांदिल्ले सो ते एक ट्रेडिशन आमी मुखार कंटिन्यू करून घेवन आसाचे. हे आमगेले फुल आमगेले 2 जावई 2 धुवा म्हगेले पोतो म्हगेले सून आनी 2 नात्रा आनी कडेन सान आसा ताका 2 महिने जाले मात्र तागेले फोटांत ना. तर आता आम्ही इतले वेळ उरलेले वेल्यान सुमार आमकां हॉटेल उद्यमा बद्दल माहिती मेळ्ळी क्युरियोसिटी बी आशिल्ली कळ्ळे. तर अशी तुमगेले हॉटेल उद्यम उत्तरोत्तर वाडो तुमगे निमत्यान समाज कार्य जावो हे सांगून आमगेले आता संवाद हांगा राबयताची. नमस्कार आणि आमगेले सर्व वीक्षकांक हे पळयले बद्दल धन्यवाद.